वी वॉन्ट टू स्टॉप द घेटोआयझेशन ऑफ गोवा. गोंय म्हणटा ती एक व्हडली झोपडपट्टी जावपाची जी आम आदमी पार्टीक जाय. ती झोपडपट्टी जावची न्ही, प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा गोंयांत जावचो म्हणून आमी हें केल्लें आहा. गोंयच्या लोकांक, स्थानीक लोकांक डेव्हलपमेंट करूंक जाय. आमी सर्वसामान्याक न्याय दिवंक फुडें सरिल्ले आहा. सगळ्यांनी हांव गोंयचे जनते कडेन मागता, जो कोण असो विक्टीम आहा ऑफ दीस ऑर्चर्ड डेव्हलपमेंट आनी बेगींतल्या बेगीन दे शूड ट्राय टू कम अंडर दीस अम्ब्रेला अँड गेट देमसेल्व्स क्लियर्ड. अदरवायज 1 जानेवारीच्यान आमी तांचेर पुलीस एक्शन स्टार्ट करतले. आमी नोट डावन करून जी ऑर्चर्ड जमीन कन्वर्ट जाल्ली आहा, सबडिवायड जाल्ली आहा आनी जे येवन रेगुलरायज करूंक सोदना तांचेर आमी FIR फायल करून लागतले विथ रिन्यूड विगर. एक सेलूच करतले तें सोदपाक. TCPचे बोर्ड मिटिंगेत मडगांव आणि फोंडेचे ड्राफ्ट ODP क्लियर जाले. कुणय मठाचे जमनीच्या कन्वर्जनाकूय मान्यताय दिल्या. प्रकल्प IPBन पास केल्लो. सेवा साधनाच्या जमीन कन्वर्जनाकूय बावटो दाखयला. भाटकार मुणकाराच्या वादांत अडकल्ल्या केशींनी थाकाय दिवपाचे मिटिंगेत थारले. झोन बदलपाच्यो 18 केसी बोर्डा मुखार आयिल्ल्यो. कुडका चर्ची लागसार 2 बंगले बांदपाक दिल्ले परमिशनाचो इशू मिटिंगेत आयलो. मडगांवचो ड्राफ्ट ODP एप्रूव केला. हे ड्राफ्ट ODPन 56 न्यू रोड्स and 16 न्यू ओपन स्पेसीस. सेम फॉर पोंडा. वी हॅव ऑल्सो एप्रूव्ड ड्राफ्ट ODP ऑफ पोंडा. पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय कुंडय हांकां आमी 1,84,094 स्क्वेअर मिटर्स 18 केसीस आमी प्रोविजनली एप्रूव केल्या. झोन चेंज जातली. तिसरो म्हणटा एक प्रपोजल आशिल्लो फ्रॉम कमिशनर ऑफ एक्सायज टू सर्टिफाय विलेजीस टू बी सफिशियंटली डेव्हलप्ड. दीस इज बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार बेन. आमचें ऑब्जर्वेशन अशें आहा की गोंय म्हणटा ती एक सिटी स्टेट and the whole state is sufficiently developed. And in this matter, actually the bars came before the roads. So, एक आमचें हो सरकार गोंयकारपणाचो सरकार आनी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक we have to go to any lengths. We will go, and we feel that we will allow this protect the historical, cultural, touristic importance of the state. म्हणून we will give an NOC. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.